पंचायतीन कितें केला तुमी आयज? आमी कंप्लेन दिली. आं पयलीं आमकां इन्स्पेक्शन घेता म्हणून आं 10:30 ये आतां 1 जावन गेले आजून येवंक ना. आं अजून येवंक ना? अजून येवंक ना. ओके ओके फायन. आंटी आयज हांगासर पंचायतीन तूं कित्याक येयली? हां टायमींग कितें दिल्लो तुमकां? 10:01. आतां टायम कितें जालो? ओके सो अजून ते येवंक ना. धर हें धर. आतां आमी पांडोलीम पंचायतीन आसा सद्या. हांगासर जेन्ना पंचायत आपली लेटरां धाडटा 10:30 जेन्ना इन्स्पेक्शन तेन्ना जाणटी बायलां जाणटी जे कोण आसता पळय तेन्ना वताच्या कार्डाचेर जेन्ना पळय तेचो इन्स्पेक्शन आसा म्हणून रावता एक 10:30 टायमींग दिता 10:30 टू 1 o'clock. सो अजून पासून तेंच्यांनी टायमींग दिल्लो ना. सो आतां तुमी पळयात हांगासर पंचायतीन येवन पंचायतीन मागीर ती तांकां ओडून घेवन हांगासर इन्स्पेक्शनाक व्हरता. सो ही दादागिरी कशी कितें? लोकांचो टायम वेस्ट कित्याक? जेन्ना इन्स्पेक्शन सांगता तें इन्स्पेक्शन टायमार जावपाक जाय. सो तुमी पयल्यार ओडी कशी व्हरताली? कांदोलीम सरपंच जेन्ना ताका जर टायमाचो व्हॅल्यू ना लोकांच्या टायमाचो व्हॅल्यू ना जाल्यार असले पंच सरपंच कित्याक जाय? दीज आर इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ द पीपल. तांकां टायम बी खबर ना? तुम्ही ऐका ऐका the way they are speaking you just listen. आता परत इन्स्पेक्शनाक व्हरता ती तुमकां थोड्या वेळान परत लायव्ह वयतले इन सम टायम ऑन द स्पॉट. ते तेंच्यांनी आतां पंचायतीन येवन हांगासर आमकां इन्स्पेक्शनाक रिटर्न आपयल्या. सो थँक्यू. लेट्स सी यू इन सी ऑफ द इन्स्पेक्शन another 10 minutes. हो मुद्दम टायमींग पळयात तुमी. हाव दे आर वेस्टिंग द टायम ऑफ द पीपल. डेट ही पळय आनी टायम 10:30 AM to 1 PM. मुद्दम 1:15 आता 1:15 जाले. सो ह्या हेजेर कशें मिसयूज करता पळय लोकांक कशें त्रास करता ते तुमी पळोवंक शकता. सो ह्या हेजेर आमी डायरेक्टर ऑफ पंचायत आणि मिनिस्टर ऑफ पंचायत तुम्ही पळोवन घेयात तुमचो लोकांचो कसो टायम वेस्ट जाता जसं तुम्ही कशें एडमिनिस्ट्रेशन चलयतले. सो हेजेर तुमकां मागता की तुमी सारके जर लेटराक काडटात जाल्यार त्या लेटरांचो सारको व्हॅल्यू लोकांक व्हॅल्यू दिवपाक जाय. फिनिश करूं?